म्हज्या भाव भयणीनो, आमचो विन्सी दुबय 2 वर्सां नंतर तो परतून गांवाक येयलो. तो येताना ताचो भुरगो 1 वर्साचो जावन आसलो. आतां तो 2 वर्सांनी येताना भुरग्याक 3 वर्सां. तो एअरपोर्टार पावलो आनी घरा सकडी उलयतात, विन्स येता म्हणून आनी भुरग्या कडेन सांगता, तुजो डॅडी येता रे म्हणून. आनी ताका तो भुरगो वयर पेळये रावून आसलो. विन्स एअरपोर्टार पावलो, एअरप्लेन कार करून घरा आयलो. आनी आयले आसतना दोनी बॅगां काडून तो भितर येतालो. भुरगो पेंटाळीर वयर रावलो. डॅडी म्हणून एगुत्त उडलो धाकटो चरको. ताणें विन्सीन तक्षण बॅगां हातांतली सकयल घालीन चरक्याक पटलून धरलो. तांकां वाज आगी. ताचे मुस्कार बेतोन येत ते जाल्यार सकयल पडलो जाल्यार. बापूय म्हणलो, तुजे मुस्कार बेतोन येत रे, काय उडलोय रे म्हणून. म्हाका तेलो चरको म्हणलो, तूं म्हाका धरताय म्हूण गोत्ता जाल्यार डॅडी, तूं म्हाका धरताय न्ही, तूं धरताय म्हूण गोत्ता जाल्यार म्हाका. ताणें बॅगां सोडलीं आनी ताणें चरख्याक धरलो आनी तशें चरख्याक कांय जावना. मोगाच्यानो त्या चरख्यान फातयेन उडी मारली. डॅडी म्हजो धरतलो म्हणल्या इराद्यान भुरगीं उडी मारतात, तांकां एकच फातयेनी डॅडी धरता म्हणून. आयच्या वांजेलांत आमची मोरी माय व्हडली उडीक मारता. भावार्थाची उडी, फातयेनेची उडी, ती व्हडली फातयेनेची उडी मारता. आनी ती खंय उडी मारता म्हळ्यार गलिलेच्या काना नगरींत एक लग्नाचो संभ्रम आसलो. ताका मोरी माय आनी जेजू आनी मोरी माय थंय हाजर आसलीं. जुजे थंय हाजर नासलो. तो हाजर आसलो सांगूंक ना खंय आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार तो कांय तोवळ जेजूच्या तरण्या प्रायर्स तो मरण पावलो कोणा, जुजे मरण पावलो कोणा जावं पुरो. मोरी फकत ती जेजूचेर फातयेता आनी ती वोगीच रावना. ती भावार्थाची उडी मारता. मोरी त्या लग्नाच्या माटवांत, काजाराच्या माटवांत एक सैऱ्यां बरी वोगेत एक चेर काडून ती चेरार बसून सोबाय पळोवनची ती कुशी व्हरना. सोबाय पळोवंक कुशी व्हरिना. मारकली कुशी व्हरता ती. ती तिकत एक कार्याळ रुपी एक ती तातूंत पात्र घेवंक त्या काजाराच्या उत्सवांत आपूण एक पात्र घेता, भागीदार जाता म्हणून तें पात्र घेता. ताका तिका एक आवय सारकी मोवाळ काळीज तिचें. तिका त्या लग्न उत्सवांत भागीदार जावंक, पात्र घेवंक, बारी इनवॉल्व करूंक, आपणाकच इनवॉल्वमेंट करूंक ती कुशी व्हरता. त्या परिस्थितींत ती पूर्ण मेतेर जाता. ती त्या काजाराच्या माटवाच्या परिस्थितीन भाग घेता ती. वो गूण मोरयेच्या जिवितांत व्हड मापान परजळटा. खंय आमकां पळोवंक मेळटा मोरयेच्या जिणेंत वो हरये कडेन मेतेर जावचें. तिणें खंय घर जा पळय थंय मेतेर जावचें. एक गॅस्ट, एक सैऱ्यां बरी पयस सात बांदून रावचें मोरयेकणी. थंय पावचें, गरजां पावचें, तिचें थंय दाखोवन आमकां परजळचो. वो गूण तिचे थंय परजळटा. एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार म्हणटाना तिची सेवा करूंक मोरी धांवाधांवी ती एलिझाबेथा चर्चीन येता. तें आमी पळयता. जेजू खुर्सार वळवळटाना, त्या खुर्सार तो वळवळटाना ताका सांगात दिवंक मोरी खुर्सामळींत रावता. जेजूक दैत दिवंक, जेजू बुजोवंक खुर्सामळींत ती रावता. ती जेजूचे शिस भियान कांपून कांगाळ जावन, जेजूच्या मरणा वरवीं कांगाळ जावन वयल्या सालांत ते भियान बागलां दारांत आपूण बसल्या वेळार मोरी थंय तांचे सांगात आसा. मागण्या द्वारे तांकां धैर्य, तांचें काळीज धैर्यान बरोवंक मोरी प्रयत्न करता, तांच्या सांगात आसा. मोगाच्यानो मोरी एक दीस एका सैऱ्या बरी पयस बसचें, एक गेस्ट जावन वोगेत तकली पोंदा घालून येराणी करचें तें पळोवन, सोबाय पळोवचें तें मोरयेक पासांद ना. मोरयेक कितें पासांद म्हळ्यार तिका पात्र घेवंक, खंयच्या कश्टांत म्हजो पात्र कितें, हांवें खंयच्या तरांनी कुमके साथ दियेत तें मोरयेक पडून गेलां. ती विंचोणी करता, मेतेर जावंक, भाग घेवंक, पात्र घेवंक, इनवॉल्व जावंक मोरी आशेता. आनी लेखमीत नातल्या लोकाच्या जिणेंत मोरी तिचो हुस्को दाखोवन आमी पळयता. लोकांच्या जिवितांत मोरयेचो पात्र आमी पळयता. तांकां थोड्यांक ती कश्टायतल्यांक बुजयता आनी थोड्यांक खंय वचचें, कितें करचें कळनातल्यांक ती गायडन्स दिता. आनी मोरयेक मस्त इन्स्पिरेशन दिता. ती फातिमांत आमकां पथकांत ती इमॉरल जियेतल्यांक फातिमांत दिश्टी पडटा. पथकांत मेकळे रावंक जेजून आमकां दिलो संतोश तो
कृपेचो संतोश भोगूंक मरी उलय दिता. लुडसांत आमकां मरी बुजयता, आमकां कश्ट येतल्यान बुजयता. गवदलोप्यांत वेलंकणींत मोगाच्यान वेलंकणींत आरोग्य माता जावन आमच्या पिडे शिडेन ती आमकां पावता, आमकां बुजयता. आतां काणा शारांत काना म्हळ्यार लेंकिरांची सुवात. लेंकीर म्हणटा वाशे रीड तसो अर्थ जावन आसा लेंकिरांची सुवात. नतानायेल काना गांवचो मनीस नतानायेल त्याच गांवचो मरी देवाच्या उतरांक कठीण पातयेवचें दिसून येता. मरी देवाच्या उतरांक पळय ती कठीण पातयेवचें वांजेलांत आमकां दिसून येता. देवाच्या उतरांच्या सत्तेर मरयेचो कठीण विश्वास, देवाच्या उतरांचे सत्तेचेर मरयेचो विश्वास मरी दवरून जियेता. देवाच्या उतरांचेर ती तिची फातेनी तिचो विश्वास दवरून मरी जियेता. आमी तिचे बरी देवाच्या उतरांच्या सत्तेर विश्वास दवरूंक आमी प्रयत्न करूंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप. आमी बावार्थाचे पळयणारी ह्या वर्साचो थीम पापसाहेबान पवित्र सभेन आमकां दिला. ह्या जुबले वर्साचो आमी बावार्थाचे पळयणारी देवाच्या राजाक आमी पळयन करता, पूण आमी बरवर्शाचे पळयणारी जावन आमी पळयन करता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी सगळे बरवसो सांडून नजो आमचो बरवसो कल येवन वारोय जाल्यार आमकां जेजून बरवसो दिला, आमकां जैत बसयलां. देखून ह्या पयणाची 3 लक्षणां मोगाच्यानो ह्या पयणाची 3 लक्षणां म्हणटा. पयलें कम्युनियन, सिनोडॅलिटींत 3 संगती आटापतात. पयलें जावन आसा कम्युनियन म्हळ्यार मोगाचो एकठार. एकामेकाच्या मोगांत एकामेकाक आदार दिवच्यांत आनी एकामेकाच्या गरजांत आमी पावच्यांत आमी एकूटाम म्हणून तो एकठार आमी आसा करचे. देखून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमी जियोवन एकूटाम तशें आमी जियोवंक आमकां उलो दिता. देखून पयलें जावन आसा कम्युनियन. दुसरें कांय म्हळ्यार सिनोडॅलिटींत ह्या पयणांत आमकां बरवशाच्या पयणांत दुसरो मुख्य विशय जावन आसा कितें म्हळ्यार पार्टिसिपेशन. देखून आमी समेस्तांनी मोगाचो एकवट हाडिल्ल्या बरीत आमी पातयेनीन पात्र घेवचे. जिणेच्या पयणांत आमी एकामेका आयकूंक जाय. वी मस्ट लिट. आमच्या जिणेच्या पयणांत आमी ह्या संवसारांत आमी पळयणारी बसयल्या गांवाक आमी पयन करता. आमच्या सर्गीच्या राजा पयन करतना आमी सगळीं सांगाता चलचे मनीस. आमी सांगाता चलतना एकामेका आयकचे. आमी आयकचे देवाच्या उतराक, आमी आयकचे पवित्र सभेच्या संप्रदायाक आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेक. आनी पापसाहेब म्हणटा आमी आयकचे मार्जिनलायज्ड दणसणेक वळख जाल्ल्यांक, मुख्य वाहिनींतून भायर गेल्ल्यांक, मार्जिनलायज्ड म्हणटा आमी. देखून समाजाच्या सवलत्यांतून समाजांत जायत्यो सवलत्यो आसात. ह्या सवलत्यांतून थोडी वंचीत जाल्यांत तांचो ताळो आमी आयकूंक जाय म्हणून पापसाहेब सांगता. हें दुसरें पार्टिसिपेशन. मोरी पार्टिसिपेशन करता पळया गे कशें. ती देवाच्या मोगांत पेल्याच्या मोगांत भरता. तशें जाल्ल्यांत मोरी मेतेर जावंक, हर एका संगतींनी मेतेर जावंक आनी मोरी आयकता देवाचो ताळो त्या आनी हेरांचो गरजेवंताचो ताळो. तिका तें आयकोवचें देणें आसल्ल्यांत त्या काजार माटवांत उलोवंक सुरू केलें. तांणी कारबारांनी मतबाऱ्यांनी उलोवंक सुरू केलें. कारेंगी उलोवंक सुरू केलें म्हळ्यार वायन उणो पडला म्हणून. मोरयेक आयकोवची सोया. कश्ट कोणाचें आयकूंक मोरी आयकता. पापसाहेब म्हणटा तशें आमी आयकचें. एकामेका आमी आयकचें. आमच्या संवसारीक जिणेंत आमी एकामेका आयकचें. प्रत्येक जाण आमी आयकचें. मार्जिनलायज्ड म्हणटा कश्ट येताल्यांचो ताळो आमी आयकचें. मरी कश्ट येताल्यांचो ताळो त्या काजराच्या माटवांत आयकता. तांकां लज जाता, तांकां नालिसाय भोगता, तांचो मान चलता वायन उणो जाल्यार. तांणी बरें करून पळोवना, बरें करून एरेंज करुना म्हणून. देखून मोरी तांचो आयकता आनी तक्षण कार्य प्राप्त जाता. आपल्या पुताक देवाच्या शब्दाचेर ती कठीण पातयेनी दवरता. म्हजो पूत तांचो मान राखतलो, तांचें उणेंपण भरती करून दितलो म्हणून. देखून ती पवित्र सभेच्या कंट्रिब्युशन करूंक आमी ते आशेता. देखून दुसरें जावन आसा आमी पळयलें जाल्यार पार्टिसिपेशन. मोरये बरी आमी पात्र घेवचें. देखून आमी आयकचें, आमी आयकून पात्र घेवचें.
देखून फिरगजांनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायान तशें सॉलिडॅरिटी आसा, लिजन ऑफ मेरी आसा, तिसरी वर्ध आसा, रिलिजियस भावांचे रिलिजियस भयणींचे आसा, पॅरिश कावन्सील आसा आनी सगळ्यांनी पवीस सभेक ताच्या निर्धार करच्यांत कंट्रिब्युशन करचें. पवीस सभेक फिरगज निर्धार करून येता, नाना तरेचे निर्धार करून येता. देखून आमी पार्टिसिपेशन करचें, हात बांदून पयसो सोबाय पडलेल्या जायना, येराणी करचें पळोवन बसल्या जायना. आमी कॉन्ट्रिब्युशन करचें, आमचे आयडिया आमी कॉन्ट्रिब्युशन करचें म्हूण पापसाहेब सवलो दिता सिनोडॅलिटीन. वय देखून तिसऱ्यान खालें म्हळ्यार सिनोडॅलिटीचें तिसऱ्यान खालें म्हळ्यार आमी बरोवशेच्या पैनाऱ्यांत तिसरो आमचो जावन आसा खालें म्हळ्यार मिसांव. मिसांवांत पात्र घेवचें, आमकां एकल्यान देवान मिसांव दिलां. हें मिसांवांत पात्र घेतना आमकां दया कंपॅशन दयेन बरयल्लें काळीज जायचें. मिसांवांक बाबसाहेब सांगता जेजू तें दयान ताचें काळीज बरलें. बायबलांत जायते वक्त दाखले आसात जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें, जेजू बिरमो दिसली म्हणून. तो लोक बुकेन आशिल्लो पळोवन बिरमो दिसली ताणें उंटे वांटून दिलें. आनी जेजूचें मिसांव सक्सेसफूल जावंक ताचें कंपॅशन, ताची दया कारण म्हणून बाबसाहेब सांगता. एक मुख्य देखून हें आमचें मिसांव, फिरगजींतूय मिसांव, ह्या दिसीचें मिसांव, ह्या आमच्या संवसाराचें मिसांव तें इफेक्टीव जायचें जाल्यार, तें परिणामकारी जायचें जाल्यार, तें यशस्वी इफेक्टीव एंड तें सक्सेसफूल जायचें जाल्यार दया कंपॅशन गरजेचें. दुसरें खालें म्हळ्यार मिसांवांत दुसरो आनी एक भाग आसा. मिसांवाचो आनी एक भाग म्हळ्यार प्रोफेटीक विटनस. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजारा, आमच्या बंधुनीच्या संवसारांत आमी प्रवादीक साक्षी जायचे, प्रवादपणाची साक्ष जायचे. प्रोफेटीक विटनस म्हळ्यार काय? स्पीक एगेन्स्ट सोशल इवल, स्पीक एगेन्स्ट सोशल इवल, अनिती, इनजस्टीस, तारतम्य, इनजस्टीस, तशें आमी उलयचें. आनी तशेंच एब्यूज करच्या वयर आमी दुरुपयोग एब्युजाच्या वयर विरोध उलयचे. देखून फादर स्टॅन स्वामी, सिस्टर राणी मरिया ही संवसाराच्या समाजींत आशिल्ल्या खोट्या विरोध ती रावली आनी थंय विरोध उलयली. हें जावन आसा प्रोफेटीक विटनस. हें आमचें मिसांवचो मुख्य वांटो. तेजो आमचें मिसांव परिणामकारी जाता आनी सक्सेसफूल जाता. देखून मोरी कशी पात्र घालता ती एक प्रोफेटीक विटनस जाता आनी ती दया दाखयता, बिरमो दाखयता त्या जोड्याचेर. कशें मोरयेन सिनोडॅलिटी तिच्या जिणेंत दाखयलें. मोरी जावन आसा एक व्हडलें एग्जाम्पल तें बरोवशाचें पळोवन करच्यांत मोरयेचें एक द्रश्ट, एक निदर्शन वर्तें परजळचें जावन आसा. मुखाच्यान आमी पळयता लग्नघरच्या येजमान्यान जावं, ताच्या पत्नी येजमानीन जावं, या वरेतान जावं, या व्हंकलेन जावं, कोणेंय जावं, वायन उणें पडलां आमकां इल्ली कुमो करा म्हणून मोरये लागीं विचारूं ना. जेजू लागीं ताणें कोणें विचारूं ना. ताणें बिलकूल विनंती करूं ना. मोरयेक तांच्या कश्टांची, तांच्या उणेपणाची आनी तांच्या क्षीणपण, तांच्या मुजुगराची, तांची नालिसायेची ती परिस्थिती मोरी समजाली. कितल्या लग्ना मावठांत आमी वचून बसता, भितर कळली परिस्थिती, इतलो लोक सोडायला, ह्या उणेंपण पडलां आमकां पडोवन वचोना. पूण मोरयेंत आमी शिकायचे वो गूण. कोणाच्या घरा गेल्यार तांचे कश्ट कितें समजून काडोवचें. आनी म्हजे कसली तांक पयल्यो आर्थीक न्ही जाल्यार एक उत्तेजनांत एक वाड दाखोवंक, एक फोन करून कोणाडे तांकां हेल्प करूंक, साध्य आशिल्ल्या लागीं हेल्प करूंक, एक विजा करून दिवंक, एक सैरीक करूंक. कितल्या जाणां चेडवां घरा रडोवन आसात तांचे आवय बापाय, तांकां एक कुमो करूंक तांणी सांगनासतना आमी मेट काडूंक आमचें जायना गी. मोरये बरी आमी जावंक न्हय गी. मोरये मायचीं भुरगीं म्हणटा हांव, मोरयेक घरा दोन ग्रोट्ट बांदून आमी तिका तितल्या नमण्यान मान करता. पूण तिची नीज भुरगीं गे आमी. तिचें मान केल्या बरी आमी मोरये बरी जालां गे. आमचें काळीज मोरये तितलें उंचायेक पावलां गे. या थंय आसल्या कडेन तासा म्हूण पळया. कितल्या जाणांक आमी कोमो करीत, खाली उत्तेजन दियेत. भुरगीं कितलीं येतात हांगा, कितले जाण शिकोवंक जायना म्हूण आनी मागीर ते धैर्यान येतात, आमी तांकां कावन्सिलींग करता. आमकां भुरग्यांचें बँक काडूंक देवाचें बेसांव आसा, तें आमकां देणें देवान दिलां. देखून कितले जाणां पिडेस्त येतात आस्पत्रेक वचूंक आनी कश्ट जाता म्हणून. थोड्यांक आमी आस्पत्रेक वचूंक 4 दीस लेट करा म्हणटा हांव. म्हळ्यार आमकां कळटा तें सोमॅटीक डेल्युजन म्हणून. मागीर तांचे पांय दुखू, हात दुखू ते पुरो आपापीन थंय चलतात. थोड्यांक आमी कुडल्या आस्पत्रेक धाडटा. थोड्यांक 2 दीस लेट करा म्हणून तांकां कावन्सिलींग कर मागणें दिवन आनी आमचे कडेन आले इल्लेशें मणेमाद्दू दिवन तांकां बरें करून पळयता. आनी कितलीं जाणां बरीं जावन आस्पत्रेक वचना सावन बरीं जाल्यात. आनी थोड्यांक आस्पत्रेक वचत
थोड्या पिड्याक जायचे ती वचना म्हणटात आमी फोर्स करून तांकां बारीक प्रेशर घालून बऱ्या दोक्तोरांची नांवां दिवन आस्पत्रेक धाडटा देखून मोगाच्यान वायन उणें जाल्लो वय नाना संगतींक मागीर तांकां मागीर तांकां खारण जाता नाना संगतीच्यान पयलें एक तातूंत हांव न्हू कालिंगी म्हळ्यार आयिल्ल्या सैऱ्यांक अतिथी सत्कार करूंक तांणी मुख्य करून काणोना तांचें मुख्य कर्तव्य अतिथी सत्कार आयिल्ल्या सैऱ्यांचें तांचें बरेंपण पळोवचें तें तांचें मुख्य कर्तव्य तें कर्तव्य तांणी सारकें निभायसुना म्हूण दुरसोने आयकूंक मेळटा म्हूण मरयेक बगता देखून वायन करेक्ट आसा जें तितूंत कितलो दुसरें जालें म्हळ्यार वायन उणेंपण तांणी लग्न उत्सव समर्पक रितीन बऱ्या तरान प्लॅन करूना देखून अशें जालें म्हूण लोक तुरसाता म्हूण मरयेक बगता देखून मरी तशें तें करिनाका तशें उणें पडलो वायन ताचो मान वचूं नजो म्हणून व्हंकले न्हवऱ्याचो संतोशाच्या कार्यांत विघ्नां येवं नजो लग्नांत विघ्नां येवं नजो म्हणून मरी पडयता दुसरें तिसरें जालें म्हळ्यार जोडयाची आर्थीक परिस्थिती बरी ना कोण ना तांकां आसती आर्थीक स्थिती तांची बरी ना देखून तांचेर देवान बेसांव घालूना देखून ते म्हणून लोक दुरसाता देखून तांकां तांची आर्थीक स्थिती तांकां फावना उणेंपण आसा देखून वायन समासाचें म्हणून मरयेक बगता आनी दुसरें तें दुरसाने जायत कोण ना म्हणून मरयेक कळटा तिसरें जालें म्हळ्यार वायनाचें खोरातें वायन उणें पडिल्लें तें देवाचें बेसांव नासलें दाखयता इस्रायलान दरबस्त वायन ना जाल्यार देवान तातास्त दोनूय हातांनी बेसांव घाला म्हणून वायन ना दुर्बळकाय सडल्या म्हळ्यार देवाचें बेसांव ना म्हूण त्या कालाचें चिंताप हें चिंताप मरी ह्या कुटुंबाक येवं ताका दुरसाने येवं नजो म्हणून देवाचें बेसांव आसा म्हूण जेजू वरवीं बेसांव घालयता मरी इतले विशय समजता त्या काजाराच्या माटवांत संतोश उणो जावंक मरी अवकाश दिना संतोश उणो जावं मरी सोडिना तांचो मान काडूंक मरयेक अवकाश दिना मरी तांचो मान रक्षाक एक अवकाश करून दिता मरी जेजू लागीं विनंती करता खाली फकत एक विनंती मात्र ती करिना भागार जेजूचें गामान ती शिंटी वडता जेजूचें गामान ह्या उण्यापणाक जेजूचें गामान वडटा देखून मरयेक अपुरबायेचें उतार म्हणटा तें आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या आत्म्यांत तें आमी बरोवन दवरचें मरयेन सांगलें त्या जेजून सांगल्या बरी करा म्हणटा ताणें सांगल्या बरी करा म्हणून त्या घराच्या त्या काजाराच्या माटवाच्या कारभाऱ्यांक ती सांगता जेजून सांगलें करा तुमकां व्हरतो संतोश मेळटलो तुमकां ददोसकाय मेळटली तुमकां दरबस्त मेळटलें एबांडन्स मेळटलें उणेंपण पयस जातलें दरबस्त वायन मेळटलो तुमकां जेजून सांगल्या बरी मात्र करा जेजून सांगल्या बरी करा तुमी करचे जालींतल्यानच जेजून सांगल्या बरी करा तुमकां सखडी मेळटलें तुमचो मान उरतलो म्हूण मरी देवाच्या उतरां प्रकार करची ती महान व्यक्ती जेजूच्या उतरां प्रकार चलची ती देवाच्या दुतान सुवार्ता हाडिल्ल्या वेळार तुज्या उतरां प्रकार म्हजे थंय जावं म्हणली महामाता ती आमची आवय ती तशेंच आमी देवाच्या उतरां बरी चला जाय म्हण तिची आशा तिची व्हड आशा आमी सगळ्यांनी तिच्या भुरग्यांनी देवाच्या उतरां बरी चला जे म्हूण ती जेजूचेर विश्वास दवरलेली महामाता ती देखून मोगाच्यान पळयागी त्या काजराच्या माटवांत मांडे आसले आमच्या जिणेचे ते मांडे खाले ते कले संकेत ते आमच्या जिणेचे संकेत त्या मांड्यांनी 100 मांडे आसले 100 मांड्या तो उणें उदक गेल्यार उणो वायन मेळटा देखून सुखा दुखांत लाभा नश्टांत पिडे शिडेंत आमचो भावार्थ उणो जालो जाल्यार आमचो विश्वास उणो जालो जाल्यार आमकां मेळचें बरेंपण उणेंत जर तर आमच्या जिणेंत चड कश्टां नश्टा वेळी जेजूच्यार दिश्ट घाली जाल्यार कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार ताचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार आमकां मेळटलें शाश्वत आदार जेजूचो तक्षण मेळटलो जेजूचो आदार देखून आमचो विश्वास उणो जावंक सोडूं नजो विश्वास वाडाचे आनी सडाचे देखून हे मरी अवकाश मेळ्ळो अवकाश मरी व्यर्थ जावंक सोडिना मरयेक एक अवकाश मेळ्ळो जेजूच्या बेसांवान जेजूचेर विश्वास दवरल्या वेळार वडयेक अजाप जावचो अजाप करचो अवकाश मरयेक मेळ्ळो देखून संतोश दडतो करचो वायन दडतो करचो आनी कार्य सुबामपणी यशस्वी करचें एक अवकाश मरयेक वदक जायलो मरयेचो तो अवकाश उगडयना तक्षण जेजू थंय परताता मरी जेजू थंय परताता जेजू लागीं जेजूच्या गामान त्या परिस्थितीक वडटा देखून आमी केदळ एक अवकाश मेळटाना जेजू थंय परतोवंक
मागण्यार दिमी घालूंक जेजू ते विनंती करूंक आमचे खातीर आनी हेरां खातीर मागोवंक मेळ्ळो अवकाश आमी वगडायनाय. मोगाच्यानो वायन बेस्ट वायन आनी बेस्ट वायन लास्ट मेळ्ळो वायन बेस्ट मागीर लास्ट वायन थोडो आमसाण असो थोडो कोडू आसता पूण वो बेस्ट वायन आनी दाराबस्त पियेता इतले अबांडन्स वायन लास्ट जेजू दिता. 100 मांडे एका मांड्यांत ह्यो 100 मांडे म्हळ्यार कितलो वायन जावं दाराबस्त म्हळ्यार कितलो गी म्हूण हांवें बसून लेख केलें. म्हाका इल्लें मॅथ्सांत इंट्रस्ट आहा देखून बसून हांवें लेख केलें. 100 मांडे म्हळ्यार कितले 30 गॅलन्स एका मांड्यांत 30 गॅलन्स. 100 मांडे म्हळ्यार 6 × 30 180 100 आनी 180 गॅलन्स. एक 180 गॅलन म्हळ्यार कितले लिटर लिटर कितले आमकां सगळ्यांक कळटा लिटर कितले म्हणून. 180 गॅलन्स म्हळ्यार 800 लिटर्स 800 लिटर्स आनी 800 लिटर म्हळ्यार 1000 बटली वायन. त्या काजाराच्या मठवांत 1000 लोक आयलो जाल्यार ताचे उपरांत पयलींच वायन मुक्त जाला वो नवो बरो वायन 1000 बटली जेजून केला. एक बटली दिलो जाल्यार हर एकल्या बटलो वायन पियो मेळटा. कोण एक बटलो वायन पियेता मोगाच्यान कोण वायन तितलो बरो वायन एक बटलो वायन एकल्या मेळटा तितलो वायन जेजून केला. 1000 बटली जाता वायन. जेजू हें अजाप करता फकत एन्जॉयमेंटाक. देव आमचे एन्जॉयमेंट आशेता पळय. जेजू दुसऱ्या काल्याक वायन करचो जाल्यार एन्जॉय करूंक एन्जॉयमेंटा एनलायट आनी तांचे लिसांव एक आपल्या शिसांक लिसांव दिवच्या खातीर वायन उदकांतलें वायन करता. जेजू काल म्हळ्यार शिसांक एनलायटनमेंट एक तांचें गिन्यान मोत उजवाडोवंक तांचें गिन्यान मोत उगडटा आनी उजवाडान भरता. शिसांक अजापा दोरी तांच्या मिसांवांचें काम जेजूचो पाटलाव करचें तांचो विश्वास स्थिर करता. जेजू देव बरो देव हांगा एन्जॉयमेंट दिता. मोगाच्यानो बरें केल्लें मनीस केदाळे मतींत दवरना. मनीस विसराता. बरें केल्लें केदाळे मनीस दवरिना पूण वायट केल्लें तांच्या मनशाच्या मतींतलें वचना. देखून वायट करच्या पयलीं आमी जागृत जाय. खंय आमचें सूख जाली की लोक मतींतलें विसराना. बरें केल्लें कोणी मतींत दवरिना. देखून मरयेन काजाऱ्या जोड्याचो मान आनी गौरव राखलो. तांकां जावचे बुजगारा तांकां जावं आत्मान तिणें राखलो. लोकांच्या मतीन खंयचें वायट उरच्या बरी करुना. बरें केलें कोण उडास उरना पूण थंय हें अजाप उडास उरलें. मरी कारबाऱ्यांक सांगता जेजून सांगिल्ल्या बरी करा. जेजून सांगल्या बरी केल्ल्यांत कश्ट नश्ट तांचे संकश्ट हाडू जाले. मान उरलो वायन दरबास्त सोडलो वानबास्त उरलो आनी जेजून सांगल्या बरी दया दाखयल्यार गरजेवंतांक पावल्यार देवाचो आनी पेल्याचो मोग केल्ल्या वयली जिणी नंदन जाता. जिणी आमची नंदन जाता. जिणी पावण जाता आनी पुनीत जाता. आमची जिणी पुनीत जाता. जेजूक संगीत आसलें. जेजूक हें हांवें चिंतलें मोगाच्यानो जेजू संगीत आसलें. खाली जाल्ल्या वायनाच्या बटलींनी खाली जाल्ल्या वायनाच्या कळश्यांनी खाली जाल्ल्या वायनाचे कळशे मडके आतां कळशुले त्या खाली जाल्ल्या वायनाच्या कळसुल्यांनी उदक बरा म्हण येतालें. तांत उदक बरा हांव येता आनी त्या खाली जाल्ल्या वायनाच्या बटलींक हांव बेसांव घालता. खाली जाल्ल्या बटलींनी उदक आसलें वायन करता. जेजून तशें म्हणना. तांणी सांगलें ते 100 मांडे आसा तीं ते 100 मांडे खंयचे ते 100 मांड्यांनी कितें उदक बरा म्हण सांगलें. 100 मांड्यांनी 100 मांडे म्हळ्यार जुदेवांच्या शुद्धीकरणाच्या रिवाजे प्रकार देव पवित्र देवाच्या पवित्र आजारपणाक येताना आमची कूड नितळ करून वचाचे. देखून शुद्धीकरणाचे रिवाजी रिती रिवाजी आसल्यो त्यो रिती रिच्युअल्स आसले. त्या रिच्युअलाक हे 100 मांड्यांनी उदक भरून दवरताले. आयिल्ल्यांनी देवाच्या आजारपणां येताना शुद्ध जायचे म्हणून हातपाय धुवन वचाचे म्हणून. आतां जेजू आमकां निज शुद्ध करता. उदक गी आनी कितें गी म्हूण दाखयता. बरें फकत उदकांत आमी नितळ जायना. आमची कुडबान नितळ जाता. आमचो आत्मो आमचें काळीज नितळ करूंक उदक पावना. मागीर कितें जाय ताका जेजूचें रगत जाय. हांगा वायन म्हणलो संकेत वायनाचो संकेत केलें म्हणल्यार जेजूचें रगत खालसींतलो वायन जेजूचें रगत आमलें रगत तें आमचो कूड आनी आत्मो दोनीय शुद्ध करता. आमचें काळीज आत्मो मन शुद्ध करता जेजूचें पवित्र रगत. देखून जेजू तुमच्या उदकांनी तुमच्या शुद्धीकरणाच्या 100 मांड्यांतल्या उदकांनी बकार त्या देवाच्या शेळयेच्या पवित्र रक्तान जेजू खुर्सार मरता आनी ताच्या आंबले रक्तान आमचें पाताक दून आमकां शुद्ध करता. ह्या
मगाच्यानो या अजाप जाल्यार कुडले पास्कांच्या फेस्ताच्या वेळाची म्हण येता कुडले पळया गे तुमी हे आयचें वचप जाल्यार कुडले त्या सांज जुवाम सांगता वंजेलीस सांगता जेजू पास्काच्या परबेक तयाराय ते म्हणून पास्काची परबेच्यो विशय उलयता म्हळ्यार जेजू हें अजाप हांगा रगतान ताणें उदासलो वायन म्हळ्यार जेजूच्या आंबोलीक रगत तातूंत आमकां शुद्ध करून सगळ्या सस्ताच्या उत्सवाक सर्गींच्या उत्सवाक सरकार केल्ल्या जेवणाच्या उत्सवाक आमकां पात्र घेवचें जाल्यार म्हणजे कुडयोत्म सरस नितळ जायचे आमी सर्गाक बरोवशान पावचे जाल्यार आमी नितळ आसाचे आमचें काळीज ओतमो नितळ आसल्यार सर्गीन जेजून देवाच्या शेडयेन महा जेवण केलां देवान व्हडलें जेवण तयार केलां सरकार तातूंत आमकां सगळ्यांक त्या उत्सवांत वायन उणो जायना तें संतोश उणो जायनातल्या त्या संभ्रमांत पात्र घेवंक जाता देव सर्गाच्या जेवणाक तो दाखयता ताका जेजूच्या आंबोली रगतान आमची कूड आनी आत्मो नितळ जावंक जाय आनी तशें नितळ करूंक वो वायन दाखयता जेजूच्या क्रुसाच्या मरणाक तें शुद्ध करच्या त्या जेजूच्या आंबोली रगतात जेजूच्या निमाणें जेवणाक थंय हें अजाप थंय पॉयंट करून दाखयता मगाच्यानो कारबारी सांगता बरो वायन लास्ट पर्यंत दवरलाय न्ही कारबारी सांगतात लोक सांगता कारबारी सांगतात तुवें घरच्या धनयाक घरच्या त्या कासाऱ्या माटव्याच्या घरच्या येजमाण्याक सांगतात तुवें लास्ट वायन लास्ट बरो वायन आनी दोदोशी वायन लास्ट पर्यंत दवरलाय न्ही देव बरो वायन लास्ट दिता सर्गींच्या त्या महा उत्सवाचो सर्गींच्या व्हडलो महा उत्सव सरकार आमकां सगळ्यांक आमकां जेवण देवान समियान देवान तयार केलां सरकाराचान तें जेवण ताका आमकां सगळ्यांक देव बसका दिता आनी ताका सगळां आपणे आसा देव बरो वायन लास्ट म्हणसर म्हळ्यार त्या जेवणाक ह्या संवसाराचें जिवीत तें कश्टा दोशींनी भरिल्लें ह्या संवसाराच्या जिवितांत घात आसा ह्या संवसारा जिवितांत डिवोर्स आसा ह्या संवसारा जिवितांत पिडा शिडा मोरान आसा ह्या संवसाराचें जिवीत कुडीची दूख बगणांची दूख फिजिकल पेन इमोशनल पेन कश्ट व्हडले सफरींग ह्या संवसाराच्या जिणेंत आहात त्या संवसाराच्या जिणेंत आमकां हें कांयच ना थंय संतोश वैभव त्या जेवणाक जेजू आमंत्रण दिल्लें दाखयता आनी त्या जेवणांत पात्र घेवचें जाल्यार जेजूच्या आंबोली रगतान आमी शुद्ध जायचे आमी शुद्ध जावन जेजूच्या विश्वास दवरून जेजूच्या त्या पुनर्जिवानपणांत आमकां पात्र गेल्यार त्या निमाण्या जेवणांत तुका आनी म्हाका वांटेली जावंक तो अंतनातलो संभ्रम अंतनातलो संतोश समाधान आमकां भोगूंक मेळटा हें थंय आमचो मान गौरव दडतो जाता आनी थंय आमकां आमचो संतोश वर्तो जाता हें आमकां दाखयलां उगडापण ग्रंथांत 19 अध्यायांत 9 श्लोक 9 त्या सर्गींच्या वैभवाच्या उत्सवाचें जेवण तांचो सगळ्यांक पात्र घेवंक आनी जेजूच्या आंबोली रगतान तो नीज वायन जावन आसा खालसींतलो वायन तो आमकां सोडोवन येसो वायन जेजूच्या आंबोली रगत तातूंत आमी तातूंत पात्र घेवन सर्गींच्या उत्सवांत जेवण देवान आसा केल्या त्या जेवणांत त्या महा उत्सवांत जेवणांत आमकां समेस्तान भागीदार जावं दी म्हणून मागया मरी माय आमकां ह्या पैनांत जिणे पैनांत आदार दिवं दी आनी तिचे बरी आमी जेजून सांगिल्लें करूंक आमकां आदार दिवं दी म्हणून मागया आमेन.